करमल घाट काणकोणात दोन गाडयांमध्ये अपघात घडलो। ह्या अपघातात एक ड्रायव्हर आणि दोन फॉरेन पर्यटकांक दुखापत जाल्या। अपघातात जखमी जाल्ल्यांक बाळी हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर शिफ्ट केले। अपघाता उपरांत त्या वाठारांत कांय प्रमाणात ट्रॅफिक जाम जालो, मात उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार वचून रस्तो मेकळो केलो। आरडीएक्स खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर। करमल घाट काणकोण हांगा एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा। दोन गाडयां मदीं आमने सामने दोन गाडयो मारलेले आसा। आमकां प्रायमरी स्तराचेर हांगा गाडी पळोवपाक मेळटा। हांगा पयलीं जी गाडी आशिल्ली ती मडगांवच्यान काणकोणची दिशेन येताली वॅगनार, जी आमकां रॉंग सायडीक दिश्टी पडटा। दुसरी गाडी जी आशिल्ली ती काणकोणच्यान मडगांव दिशेन वयताली। अशें कळोन येता की एक टॅक्सी गाडी जी आशिल्ली जी मडगांवच्यान येताली, त्या गाडये भितरले दोन फॉरेनर बायलो इंजर्ड जाल्ले आसात। आनी ह्या गाडयेंतली दुसरी जी काणकोणच्यान वयताली, हितून भितरलो एक मनीस इंजर्ड जाल्लो आसा।